शेतीकडे वळप ही काळाची गरज जावन आसा। ही काळाची गरज ओळखून आमी आमच्या भुरग्यांक प्रत्यक्ष शेती कशी करतात हे दाखोवपाक हांगा मोले हाडलेले आसा। भुरगीं आयज आमचे हांगा शेत रोयतरी रोवप म्हणजे कशें आनी कशें रोवप कितें करप हे तांकां सगळें कळपाक जाय, जेणे करून आयज तांकां जर हो अनुभव मेळ्ळो जाल्यार फुडें वचून आपलें करियर करपाक ते एक शेती म्हणून एक संद आपल्या मुखार दवरूं शकता आनी शेतीन तांकां इंट्रस्ट डेव्हलप जावं शकता। आमचो हो जो प्रोग्रेस आहा तो हांगाच रावचो ना, हेजे फुडें वचून आमी आमच्या शाळेन शेतकी खात्यातले अधिकाऱ्याक हाडटली आनी ताजे कडल्यान आमी जाणून घेतली की शेती खातीर गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें कितें स्कीम सबसिडीज अवेलेबल आसा हे आमी जाणून घेतली। नमस्कार, आमी गव्हर्मेंट हायस्कूल शेळप खुर्द हायस्कूल सत्तरी हांगातले आमी सगळे स्टुडंट्स आनी टिचर्स हांगा आयज आमी शेतीचो एक्सपिरियन्स घेवन येयले। बॅगलेस डे ह्या एक्टिविटी अंतर्गत खंय तरी आमच्या मॅडमीच्या मनान येयलें की भुरग्यांनी शेती ही पळोवची। आधुनीक काळात शेती खूब कमी जाता आनी आमकां एक दिसना, खंय तरी भुरग्यांक शेतान शेती जाता म्हणून खबर आहा पण तेंच्यांनी हांव पळोवना। हो एक्सपिरियन्स घेवपाक येता आमी हांगा मंदार खांडेपारकर यांच्या शेतान येयल्ले आसा। कामां आसतालो ऑफिसर एज ऑलमोस्ट 15-17 वर्सां एक्सपिरियन्स आहा म्हाजो। जमीन अशीच पडलेली आसली तेन्ना लक्ष घालून कांयच घालूं ना, काय नॉलेजूच ना न्हू। आतां हांव इतले दीस चालू आतां म्हजें शिक्षणूच आहा, हो भाऊ म्हाजो गुरू बारीक होय गुरू सगळे गुरूच आहा म्हजे। पूण हांव तांकां दिसान दीस कितें तरी विचारता, म्हाका काय खबर नासलें। तो म्हाका काल विचारता तुका इल्लें अशेंच काय म्हणपाक शेत करपाचें काय म्हणपाक तो म्हाका विचारता, पूण म्हाका वायट दिसना भितर कित्याक काय खबर ना तें विचारपाचें कळ्ळें न्ही। पूण येणाऱ्या काळाची गरज आहे इतलेंच सांगता तुमकां भुरग्यांक। तुमच्या मनान कितें डावट आल्या विचारा भाऊ।